मलपण सत्तरी हांगा बंद आशिल्ल्या साळगांवकाराच्या खंडपीठांत एका 32 वर्सांच्या अनवळखी मनशाची कूड सापडली। उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन धाडली। मरणाचें कारण अजून स्पश्ट ना। पॉडकास्ट होस्ट रणवीर अलाहाबादिया गोंयांत बुट्टा वाटावलो। क्रिसमस मनोवपाक गोंयांत आयिल्ल्या रणवीर अलाहाबादियान धक्कादायक अणभव इंस्टाग्रामाचेर शेअर केलो। ताणें ह्या पोस्टार बरयलां की गोंयांत पेवताना आपूण बुट्टा वाटावलो। हे घडणुके वेळार खंय ताची गर्लफ्रेंडूय ताचे वांगडा आशिल्लें। तो बुट्टा तें पळोवन एका IPS अधिकाऱ्यान तशेंच ताच्या IRS बायलेन ताका वाटयलो। बेळगांवच्या शेतकारांचें आंदोलन मिटता अशें दिसतनाच अजूनय शेतकारांच्या मागण्यांचेर निर्णय जायना। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वेदांता कंपनीचो प्रस्ताव शेतकारांक मान्य ना। ताका लागून मागण्यां विशीं अजूनय अंतीम निर्णय जावंक ना। आनीक 8 दीस वाट पळयतले, उपरांत कायदेशीर लढो दितले अशें शेतकारांनी स्पश्ट केलां। 2 मागण्यो फुडें करून पिळगांवच्या शेतकारांनी सुरू केल्लें आंदोलन म्हयनो जालो तरी अजून मिटना। शेतां आनी कामगारांचो विशय फुडें करून शेतकार रस्त्याचेर देंवल्यात। फाटल्या शुक्रारा शेतकारांनी दिवसाच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिल्लें। ते निवेदनाचे फाटभुंयेर बेरेस्तारा शेतकार परत एक फावट उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर हांकां मेळ्ळे। पयरूच उक्तावण केल्ल्या बाणावलेच्या वेस्टर्न बायपासाचेर बेरेस्तारा दुचाकी आनी 4 चाकी मदीं अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चालकाक बरोच माल लागला। फुडलो तपास सुरू आसा। जमीन हडप प्रकरणांतलो दुबावीत आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाचेर बुधवाराक गोंय वैजकी महाविद्यालयान ल्हानशी शस्त्रक्रिया केली। सध्या सिद्दीकीक कांय दिसां खातीर जीएमसींत एडमीट केला। ताचेर उपचार सुरू आशिल्ल्याचें कळटा। दुबावीत सिद्दीकी पोन्ने गोंय पुलिशेच्या बंदखणींत आशिल्लो।
नावेली आणि तळावली वाठारांत वेस्टर्न बायपास रस्त्याक कुशीक उडयल्ल्या कोयराक लागून थळाव्या लोकांक बरोच त्रास जाता। ह्या कोयराक लागून सगळे कडेन गाणयारो, वास पातळा तशेंच दुयेंसां जावपाचें प्रमाण वाडलां। लोक रातचे उसरा महामार्गावेल्यान हो कोयर उडयतात म्हूण थळावे सांगतात। पंचायतीक ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेराज लावपाक अपेस आयला अशें थळावे सांगतात। ताका लागून पंचायतीन ह्या वाठारांत गार्ड्स तैनात करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मल्याळम साहित्यकार, दिग्दर्शक, पटकथा लेखक एम.टी. उर्फ एम.टी. वासुदेवन नायर 91 काल संवसाराक अंतरले। श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। तांच्या मरणा विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेते माम्मुट्टी, कमला हसन हांणी दुख्ख उक्तायलां। मदांत थक्केपेटू वासुदेवन नायर हांचो जल्म 15 जुलय 1933 वर्सा जाल्लो। पिरायेच्या 23व्या वर्सा तांचे कादंबरीन केरळ राज्य साहित्य पुरस्कार फावो जाल्लो। उपरांत तांणी सातत्यान कादंबरी, लघुकथा, पटकथा आनी सिनेमाचें दिग्दर्शन केलें। स्वातंत्र्या उपरांतच्या साहित्याक ताणें व्हड योगदान दिलां। 2005 वर्सा तांकां पद्मभूषण किताब दिल्लो। 1995 वर्सा मल्याळम साहित्याक दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां ज्ञानपीठ पुरस्कारूय फावो जालो। ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी सर्व्हिस प्रोव्हायडर स्विगी कंपनीन ऑर्डर पॅटर्ना विशीं अहवाल जारी केला। स्विगीच्या म्हणण्याप्रमाण 2024 वर्सा 8.3 कोटी ऑर्डरी सयत सगळ्यांत चड ऑर्डर केल्ल्या खाणांच्या वळेरेंत बिर्याणी पयल्या क्रमांकाचेर आसा, जाल्यार मसाला डोसा 2.3 कोटी ऑर्डर घेवन दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा। बंगळुरूंतल्या लोकांनी 1 जानेवारी ते 22 नोव्हेंबर ह्या काळांत 25 लाख डोसा ऑर्डर केले। स्विगीच्या फूड ट्रेड रिपोर्ट प्रमाण रातच्या 12 ते 2 वरां मजगतीं चिकन बर्गराक चड मागणी आसा। ताचे उपरांत रातच्या वेळार बिर्याणी सगळ्यांत चड ऑर्डर जाता। रातच्या 12 ते 2 वरां मजगतीं चडांत चड 18.4 लोक चिकन बर्गरांची ऑर्डर दिली। दिल्ली, चंदीगड आनी कोलकाता शारांत छोले, आलू पराठा आनी कचोरीची सगळ्यांत चड ऑर्डर दितात। इतलेंच न्हय तर बिर्याणी हे रेल्वेन सगळ्यांत चड ऑर्डर केल्लें जेवण। मिठाईंत रसमलाई आनी सीताफळ आयस्क्रीम सगळ्यांत चड आवडीची। गांव काबार करपी मायनिंग वेवसाय आमकां नाका अशी अडवलपाच्या लोकांची भुमिका आसा। ते खातीर लोकांचो संघर्श चालू आसा। फाटल्या आयतारा कांय थळाव्या लोकांनी गांवांत मूक मोर्चा काडून अडवलपाल पंचायतीक निवेदन दिलां। हे फाटभुंयेर मायनिंग प्रस्नाचेर लोकांचे म्हणणें आयकून घेवपा खातीर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान अडवलच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका आपयल्या। शुक्रारा 27 तारखेक दनपारां 3:30 वरांचेर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत ही बसका जातली। तशें पत्र दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत अडवलपाल पंचायतीक धाडलां। मजगतीं मायनिंग लिजान येवपी मालमत्ते विशीं नोटीशी धाडिल्ल्या लोकांनी उत्तर गोंयच्या अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्या कडेन आपली लेखी म्हणणें मांडलां। ह्या प्रश्ना वयली सुनावणी आतां येता त्या 6 फेब्रुवारीक जातली। अडवलपालचे फोमेंतोच्या मायनिंग वाठारांत येवपी कांय फॅमिलींक उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान नोटीसी धाडल्यात। ह्या नोटीसी प्रमाण मंगळारा लोकांनी वकिला वरवीं आपलें म्हणणें सादर केलां। मंगळारा राती वार्का चर्च विवा कॉम्प्लेक्सांतल्या एका फ्लॅटांत चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। रातच्या वेळार अज्ञात चोरांनी घरांत कोण नाशिल्ल्याची संद साधून एक भांगराची सरपळी, कांकणां, मुदी, हेर भांगर आनी रोख रक्कम फारायली। तशेंच सुमार 40,000ची विदेशी चलनां घेवन पळ काडलो।
वेगवेगळ्या राजकीय चर्चे उपरांत पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी मुख्यमंत्री एकठांय मंत्रालयांतल्यान भायर वतना दिसले. मात दिल्ली वारीचेर दोगांयनी उलोवप टाळे. मुख्यमंत्री आमदार प्रवीणाक आपलेच गाडयेन बसोवन घेवन गेलो. आपल्याक दिल्ली पक्षाचे वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी आपयलो म्हूण पेडणेचो आमदार प्रवीणान सांगिल्ले. मात पक्षाचे खंयच्याच फुडाऱ्यान प्रवीणाक दिल्ली आपोवंक नाशिल्लो म्हूण प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन स्पश्टीकरण दिल्लें. हे सगळे घडामोडी उपरांत आमदार प्रवीण आल्लेकार खंय दिश्टी पडनाशिल्लो. मात बेरेस्तारा मंत्रालयांतल्यान मुख्यमंत्र्या वांगडा भायर सरतना प्रवीणाचें दर्शन जालें. दोगांयनी दिल्ली वारीचे विशयाचेर उलोवप टाळे. देव बरें करूं म्हणीत सीएमान प्रवीणाक आपले गाडयेन घेवन थंयच्यान पळ काडलो. गोंय पुलीस सणाच्या वेळार लेगीत आपल्या कर्तव्य विसरूंक ना. सेंट फ्रांसीस झेवियराचें शव प्रदर्शन, नातळाची परब किंवा नवें वर्स आसूं, गोंयचे पुलीस सुटी घेयनासतना काम करीत आसा अशी तोखणाय पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी केली. तशेंच पर्यटकांनी कायद्यान रावून नवें वर्स मनोवचें अशें आवाहन पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी ह्या वेळार केलें. कळंगूट बोट दुर्घटने पयलींचो एक म्हत्वाचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीचे हातीक लागला. ह्या व्हिडिओन बोटीन क्षमते परस चड प्रवाशी बशिल्ल्याचे दिसून येतात. ताका लागून ओव्हरलोड जाल्ल्यानूच बोट बुडिल्ल्याचो दुबाव मारता. बोट दुर्घटनेक कारणीभूत थारिल्ल्या दोगांक कोस्टल पुलिशेन अटक केली. हो पळयात कालचे कळंगूट बोट दुर्घटने पयलींचो व्हिडिओ. हे बोटीन बशिल्ल्या पर्यटकांक ही बोट बुडटली हाची कल्पना लेगीत नाशिल्ली. मोठ्या उमेदीन हे पर्यटक बोट रायडीचो आस्वाद घेताले. पूण उपरांत हीच बोट बुडून हातूंतल्या एका पर्यटकाक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. बोट दुर्घटने पयलीं बोटीन क्षमते परस चड म्हळ्यार सुमार 20 लोक बशिल्ल्याचे ह्या व्हिडिओन दिश्टी पडटा. ताका लागून बोट ओव्हरलोड जाल्ल्यानूच ती बुडली आसतली असो दुबाव आसा. पूण बोट दर्यान बोटीन फकत 5 पर्यटकांक बशिल्ल्याचो दावो केल्लो. ह्या व्हिडिओक लागून बोट दर्याची फटींगपणां उक्ताडार आयल्यात. बोट दुर्घटने संदर्भात कोस्टल पुलिशेन बोट चालक आनी ताच्या साथीदाराक अटक केली. घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत जावपी अपघातांची तात्काळ म्हायती मेळची आनी जे सुवातेर अपघात घडटात थंय आवश्यक ती पावलां उखलून सुदारणा करपाक सोंपेपण जावचें हो इंटिग्रेटेड रोड एक्सिडंट डेटाबेस ह्या ऑनलायन पोर्टलाचो मुख्य उद्देश. बेरेस्तारा गोंयांतल्या वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर गोंयची DIG IPS वर्षा शर्मान पुलीस मुख्यालयांत हे ऑनलायन पोर्टला विशीं खासा बसका घेतली. हे ऑनलायन पोर्टल अस्तित्वांत आसा आनी ताचो कांय प्रमाणांत वापरूय जाता. मात ह्या पोर्टलाच्या वापराचेर ज्यो कांय थोड्यो त्रुटी उरल्यात त्यो पयस करपा विशीं चर्चा करपाक ही बसका आशिल्ली. हे बसकेक भलायकी अधिकारी, येरादारी अधिकारी, भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी, हायवेचे अधिकारी, कोर्टाचे अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिसाचे पदाधिकारी, हेल्थ इन्शुरन्साचे अधिकारी हे साबार जाळवणदारांनी हाजिरी आसली. ह्या ऑनलायन पोर्टला वरवीं डॉक्युमेंट घेवन प्रत्येक खात्यान प्रत्यक्ष वचपाचें पडचें ना. वेळ वाटावतलो. एका क्लिकाचेर सायट इन्स्पेक्शनाची मागणी करपाक मेळटली. हे संबंधीची फुडली चर्चा करपाक जानेवारीचे निमणे सप्तकांत वा फेब्रुवारीचे पयली सप्तकांत परतून बसका जातली. केंद्र सरकाराच्या नमामी गंगे ह्या उपक्रमा खाला गोंयच्या मांडवी आनी जुवारी ह्या 2 न्हंयांची निवड जाल्या. केंद्राच्या ह्या उपक्रमा खाला गोंयच्या मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या नितळसाणे खातीर वट्ट 95 कोटी मंजूर जाल्यात. ह्या दोनूय न्हंयांच्या नितळसाणे खातीर 28 कोटी खर्च केल्यात. जलशक्ती मंत्र्यान राज्यसभेत दिल्ले म्हायतेंत हाचो उल्लेख आसा. देशांत जावपी न्हंयांचें प्रदूषण उणें करपा खातीर केंद्र सरकारान नमामी गंगे हो उपक्रम सुरू केला. ह्या उपक्रमा अंतर्गत 2019-20 ते 2024-25 ह्या आर्थीक वर्सांत 10.775 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. तातूंत न्हंय संवर्धना खातीर 1244 कोटी मंजूर केल्यात. ह्या उपक्रमा खाला गोंयच्या मांडवी आनी जुवारी ह्या 2 न्हंयांची निवड केल्या. तशेंच तांच्या नितळसाणे खातीर वट्ट 95 कोटी मंजूर केल्यात.
2 वर्सां आदीं पारोडा लागसार दरड कोसळ्ळी तेन्ना कॅनला सयत रिटेनिंग वॉलाचें लुकसाण जाल्लें. हाची दुरुस्ती अजून जायना म्हूण पारोडा पंचायतीचे आदले सरपंच दीपक खरंगटे तिडकले. तशेंच MDR रस्तो धोकादायक जायत चल्ला. आमदार अधिकाऱ्यांक सांगून लेगीत कांयच फायदो जावंक ना. सरकार व्हड अपघात जावपाची वाट पळयता काय म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न. जर बेगोबेग हाचेर तोडगो काडप जायना जाल्यार पुराय गांवच्या लोकांक वांगडा घेवन रस्तो आडयतले म्हूण आदले सरपंच दीपक खरंगटेची शिटकावणी. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आतां घेवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जिणेशैली बदलप हें हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता. काळजाच्या दुयेसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें. तशेंच निरोगी संवय पाळप म्हत्वाचें. काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आतां घेवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली. ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडलां. कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात. कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाण फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण सोरो पिवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसू वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता. रस्त्यार जावपी अपघात उणे करपा खातीर फुडल्या 2 वर्सांत येरादारी धोरणांत 2 म्हत्वाचे बदल चालीक लायतले. 2025 वर्सा सावन हलके खाजगी आनी भौशीक वाहनां खातीर नवे मानक थारायतले. जड वाहनां खातीर 2026 सावन नवे नेम लागू जातले. केंद्र रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण हाका लागून गंभीर जखमी जावप आनी अपघातांत मरण येवपांचो आंकडो उणो जातलो. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 31 मार्च 2025 उपरांत तयार केल्ल्या हलके वाहनांत फुडल्या आनी फाटल्या सिटां खातीर बेल्ट अलार्म सिस्टम सक्तीची आसतली. 2026 वर्सा सावन सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम जड वाहनांकूय लागू जातली. हातूंत बशी, ट्रॅव्हलर आनी मिनी बशी हांचो आस्पाव आसा. दरेक सिटांचेर सीट बेल्ट लावप गरजेचें आसतलें. सरकारी बशीन प्रवाशा पयलीं सुरक्षेची मानकां विशीं घोशणा जातली. पेनकिलर वखदांचो वापर पुराय संवसारभर जाता. हातूंत ओव्हर द कावंटर पर्याय ते प्रिस्क्रिप्शन वखदांचो आस्पाव आसा आनी ही वखदां तकली दुखप, स्नायू दुखप आनी दीर्घकाळ वेदना अशा विंगड समस्या पासून रोखडीच सुटका दिता. पूण पेनकिलर वखदांचो चड वापर वा अयोग्य पद्दतीन वापर केल्यार भलायकेक जायते त्रास जावंक शकतात. खास करून पोट आनी मूत्रपिंड हांचे संबंदीत गंभीर भलायकी समस्या निर्माण जावंक शकता. पेनकिलर वखदांचो मुखेलपणान 2 प्रकार आसात. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी वखद आनी एपिऑइड्स NSAID दाह उणो करता आनी कुडींतली वेदना दुखणें उणें करपाक मजत करतात. जाल्यार ओपिऑइड खर वेदना उणी करपाक मजत करता. पूण हांचो चड वापर केल्यार कुडीचे गंभीर समस्याचेर परिणाम जावं येता.
देशान इंटरनेट आणि स्मार्टफोन व्यवसाय नेटान वाढत आसा. इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट व्यवसाय फुडल्या 100 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन व्यवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमिंग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रिय आसतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात. सादारणपणान दिल्लींत वाऱ्याचो वेग वराक 2.5 किलोमीटर आसता, पूण काल दिल्ली 4 पटींनी म्हळ्यार वराक 12 ते 16 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवताले. हाका लागून दिल्लीचें प्रदूषण उणें जालें. दिल्लीचो AQI हे खेपे 339 नोंद जालो. अशें आसून लेगीत दिल्लीची हवेची नोंद सामकीच वायट वर्गान जाल्या. अंदू देशांतलो सगळ्यांत वायट हवेचो दर्जो हरियाणाच्या अंबालान 387 आनी पंजाबांतल्या अमृतसरान 350 इतलो नोंद जालो. उपरांत दिल्लीत 339, दिल्लीक लागीं आशिल्लो गाझियाबाद 306, गुरुग्राम 309, सोनीपत 290, फरीदाबाद 202, नोयडा 274 आनी ग्रेटर नोयडा हांगा 258 इतलो नोंद जालो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 265 शारांतल्या हवेच्या दर्जाचें परीक्षण केलें. ऑक्टोबर 2024 हो 1901 उपरांत हवामान खात्यान नोंद केल्लो सगळ्यांत उश्ण म्हयनो. ऑक्टोबरांत सरासरी तापमान 26.92 अंश आशिल्लें, जे सामान्या परस 1.23 अंश चड आशिल्लें. हवेंतली ओलसाण वाडटा तेन्ना पिवपाच्या उदकाचें प्रमाण आपोआप उणें जाता. मागीर थकपाक जाता. डिहायड्रेशनाक लागून तकली दुखप आनी गुवळ येवप अश्यो जायत्यो समस्या निर्माण जातात. कुडींतलें उदक उणें जाल्ल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी संसर्गजन्य दुयेंसांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान कामिणी सारकिल्लीं दुयेंसां वाडूंक लागतात. कुडीक प्रथिनां आनी जीवनसत्वां वांगडा उदकाची गरज आसता. दीसभर उर्जा तिगोवन दवरपाक उदक पिवप खूब गरजेचें. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान अभियांत्रिकी आनी वखद संस्थेच्या म्हणण्या प्रमाण प्रौढ बायलांनी दिसाक 11 पेले उदक पिवचें, जाल्यार दादल्यांनी दर दिसा 15 पेले उदक पिवपाची गरज आसा. आमी उदक उणें पियेल्यार आमची कूड वेगवेगळे संकेत दिता, समस्या निर्माण जाता, जाचो भलायकेचेर परिणाम जावपाक शकता. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाल्यार स्मृतीभ्रंश जावंक शकता. ताका डिमेन्शिया वा अल्झायमर अशें म्हणटात. डिमेन्शियान मनशाची याद दुबळी जावंक लागता. जितले चड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खातात तितलेच तांकां डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता, अशें अमेरिकन अल्झायमर असोसिएशनाच्या संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. मनशाची याद, विचार आनी समाजीक क्षमतायेचेर परिणाम करपी दुयेंस म्हळ्यार डिमेन्शिया. धुम्रपान, वायट आहार, उदासीनताय आनी तकलेक गंभीर जखम जावप हे ह्या दुयेंसाचे धोक्याचे घटक. हातूंतल्यान बचाव करपाक हें करात. आपलें मन सक्रीय दवरात. धुम्रपान करूं नाकात. विटामीन D घेयात. दर दिसा व्यायाम करचो आनी आहाराची जतनाय घेवची. भारतांत मेळपी शूज आनी चप्पल अमेरिकन वा युरोपीय आकाराचे आसात. हाकाच लागून ते आमच्या देशांतल्या लोकांच्या पांयांक पावना. खरें म्हणल्यार अमेरिकन आनी युरोपीय लोकां परस भारतीयांचे पांय रुंद. पूण अमेरिकन वा युरोपीय लोकांच्या पांयांची लांबाय आनी रुंदायेचेर आदारून कंपनींनी शूज आनी चप्पलां तयार करतात. आतां पायतणां खातीर भारतीय मानक तयार करतात. फुडल्या वर्सा सावन म्हळ्यार 2025 वर्सा सावन कंपनी भारतीयां खातीर स्वतंत्रपणान पायतणां तयार करतली. हे खातीर म्हळ्यार भारत हो कोड दवरला. आतां फकत ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साची मान्यताय मेळपाची गरज आसा.